Saiti Worsa Patkan Paula Adatori Orkun Keta Moboinachi Adokela Adatori Mafi Maga Lan Pato Avekela Bokos Mornam Atamagda Matok Mochi Idorigla Atkadupon Atadoda सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेजू तुमकां करपाक आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक ह्याची मिसाची भेटीन ह्याची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ले जुजे आनी देल्मिरा रॉड्रिगीस हांच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात रश्मी मेस्वाक, हिलारियो डी कॉस्टा आनी आंतोनेट वालीस. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आमची सगळी मागणी आमच्या गोराब्यां पासत, आमच्या गांवां पासत आनी आमच्या राज्या पासत देवा मुखार दवरुया. कितें भाशेन मादेई डिस्प्यूट जो चालू आसा त्या पासत आमी मागुया. देवान सारकी ती वाट आमकां दाखोवंक आनी सारकी ती वाट जैतिवंत जावंक. भोव करून जे कोण फटयतात नागयतात दुसऱ्याय स्टेटाचे एकलो कर्नाटकाचो आमच्या गोंयच्या वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटान आसा कालच्या दिसाक एक जाय तसो एक्सपोज जाला. जे आमच्या भितर रावन आमचीच वाट लायता तसलेय आसात. मागुया देवा लागीं सगळी नीत आमकां फावो जावंक आनी जे कोण आमकांच विकून उडयतात तांकां सगळ्यांक जाग्यार घालपाक आमी खतखत्यान देवा लागीं मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे आसूं. रिचा भाव भयणीनो, दुसरे सुमूर्तीचें पुस्तक कायदे आमकां दिता आनी हे कायदे देवान आपले परचेक दिल्ले कायदे. जेजू खुद आपल्या जिवितान हे कायदे जायते फावटी वापरता आनी लोकांकूय ते कायदे शिकयता. तर आमकां हे कायदे देवान दिलोले बरे भाशेन पाळूंक आदार मागता आसतना जायते फावटी ह्या कायद्यांची शिकवण आमी घेवंक ना. जायते फावटी हे कायदे आमी मोडूंक पावल्या. असलें आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुर्पदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांगवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, प्राचीत काळाची शिस्त आमी पाडीत आयल्या, तिचे वरवीं आमचें आत्मीक जिवीत सुदारोशें कोर. तुज्या उतरान आमकां पोस. संवसारी वस्तूंनी मीत मर्याद सांबाळून सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय आनी मागण्यांत आमकां एका काळजाची कोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. दुसरे समृद्धीच्या पुस्तका वेले वाचप. मोइजेसान लोकां लागीं उलोवन म्हणलें, आतां इस्रायल परजे आयक. तुमकां जिवीत मेळचे खातीर आनी सर्वेस्पोर
तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां देश दिता तो तुमी भोगूंक पावचे खातीर जे हांव तुमकां आज नेम आनी कायदे शिकयता तांकां चोत्रायेन चीत दियात. हें जाणो जायात जे नेम आनी कायदे हांव तुमकां शिकयता ते सर्वेस्परा देवानूच म्हाका दिवंक लायल्यात. तुमी भितर सरून तुमचो करूंक वेतात त्या देशांत ते तुमी सांबाळूंक जाय. ते सांबाळात, तांकां पाळो दियात आनी अशें हेरा लोकांक तुमची जाणवाय आनी शाणेपण दिश्टी पडटली. ह्या नेमा कायद्यांची खबर आयकून ती म्हणटली आनीक खंयचोच लोक ह्या वर्ता लोकां इतलो शाणो आनी जाणार न्हय. खरेंच आमी उलो मारता तेन्ना सर्वेस्पोर आमचो देव जितलो आमचे लागीं आसा तितले खंयच्या वर्त्या लोकांचे देव तांचे लागीं आसतीत. आनी आज तुमचे मुखार जी हांव समूर्त घालता तिचे असले नेम आनी कायदे खंयच्या वर्त्या लोकांक आसतीत. पूण चोत्रायन रावात. तुमच्या दोळ्यांनी देखल्यात त्यो वस्तू विसरूं नाकात आनी आख्ख्या तुमच्या जिवितांत तुमच्या काळजांतल्यो त्यो भायर सरूंक दिवं नाकात. पूण त्यो तुमच्या भुरग्यांक आनी तुमच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक कळीत करात. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराची वाखाणी कर जेरुजाल्या. उठून म्हणयात. सर्वेस्पराची वाखाणी कर जेरुजाल्या. सर्वेस्पराची वाखाणी कर जेरुजाल्या. सियोना तुज्या देवाची स्तुती कर. ताणें तुज्या दारवंट्यांचे आडांबे गोट केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सुदैव केल्यात. जबाब. सर्वेस्पराची वाखाणी कर जेरुजाल्या. संवसाराचेर तो आपले उतर पाठयता. सुटसुडीत ताचो सोब परगोट जाता. धव्या कापसा वरी तो हिम धाडटा. गोबरा सारको कोरव्याचो तो उपास घालता. जबाब. सर्वेस्पराची वाखाणी कर जेरुजाल्या. जाकोबाक तो आपलें उतर कळीत करता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक नात. जबाब. सर्वेस्पराची वाखाणी कर जेरुजाल्या. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. तुजें उतर सोम्या आत्मो आनी जिवीत. शासनाच्या जिविताचो निरोप तुजें सवें आसा. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवें आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमान तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, समूर्त हो प्रवाद्यांची शिकवण काडून उडोवंक हांव आयलां म्हूण तुमी समजूं नाकात. हांव त्यो काडून उडोवंक न्हय पूण शांती पावोवंक आयलां. खरेंच तुमकां सांगता, स्वर्ग आनी संवसार सोरोपुर्यान घडोवंक जाय तितलेंय घडल्या शिवाय समृतीवेलें एक अक्षर वो एक तिकली लेगून ना जावची ना. म्हणटच जोर कोण ह्या आज्ञा भितरली एक सुपुल्ली आज्ञा लेगून मोडीत आनी तशें करूंक हेरांक शिकयत ताका सर्गीच्या राजान सगळ्यां भितर ल्हान म्हूण लेखतले. पूण त्यो सांबाळीत आनी हेरांक शिकयत ताका सर्गीच्या राजान व्हड म्हूण मानतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. तेंपा परमणे मात्याक कुरपणी ही म्हणणी आयकल्या तुमी पयलीं, जायते फावटी आयकल्या आसतली. तेंपा परमणे मात्याक कुरपणे म्हणजे जे भाशेन आमचो काळ मुखार मुखार वेता, तेंप मुखार मुखार वेता, ते भाशेन आमची जिविताची तोरा बदलत रावता. आनी ही जिविताची तोरा वो लायफस्टायल आमची जी बदलता
ती बऱ्याक जरी तर बदलना जाल्यार ती आमकां मरणाक व्हरता. जरी तर ती वायटा वाटेन वता जाल्यार आमी आमचें जिवीत ओगडायता आनी आमचें जिवीत आमी ओगडायना जावपाक तें बऱ्या वाटेनूच उरचें पासत आमचो देव खूद आपूण आमचे भितर येवन आनी आमचे मदें येवन आमकां एक कायदे नेम कायदे शिकयता. ह्या कायद्या प्रमाणे जरी तर तुमी जियेत जाल्यार जिवीत जोडटल्यात. ही भासावणी आमकां केल्ली आसा. हेचे पयलें वाचप दुसरे समृद्धीच्या पुस्तका वेलें आमी आयकलां आनी दुसरे समृद्धीच्या पुस्तकान करीत भशेन हे सगळे नेम कायदे इस्रायल पर्जीन जे पाळपाक जाय आसले ते दिल्ले आसा. मोइजेसा वरवीं देवान हे कायदे आपले पर्जेक दिले आनी दिता आसतना सांगलें की हें राष्ट्र एक व्हड राष्ट्र. व्हड राष्ट्र म्हणल्यार जाय ती व्हडली जमीन तांचे लागीं ना. धाकटेंशें राष्ट्र तें पूण हो लोक बरोच व्हड कित्याक देवान विचून काडलेली ती परजा आनी देवान विचून काडलेले पर्जेन देवान दिल्ले कायदे आनी नेम जरी तर पाळले जाल्यार तांच्याहून आनी कोण व्हड जावपाचोच न्हय. पण दुबावबिरेत ही परजा चुकल्या. ही परजा देवाचे कायदे पाडूंक फाटीं उरल्या उणी पडल्या आनी ह्या पासतूच ती परजा जायती कश्टांतल्यान त्रासांतल्यान गेली. आनी तरी आसतना देव आपलें विस्वाशीपण हे पर्जे सगळे सांबाळटा आनी तांकां राखता सांबाळटा. आजून पासून हे पर्जेक इस्रायल पर्जेक देव राखता सांबाळटा. व्हडले व्हडले सायंटिस्ट आसात ते तांचे मदले आयल्यात. व्हडल्यो व्हडल्यो न्यू टॅक्नॉलॉजीज ज्यो आयज येतात त्यो ह्याच देसान तावन येतात. देवान विचून काडलेले पर्जेचो देश. भाव भयणीनो, आमी जरी तर देवा मुखार व्हड जातले जाल्यार हे कायदे नेम कायदे आमी पाळपाक जाय म्हण जेजूय सांगता. जेजू जेन्ना आयलो तेन्ना वेगळ्यो वेगळ्यो वस्तू करतालो आनी वेगळे तरेन करतालो. इतलें की लोक जायते पावटी अजाप जातालो. हाका ही असली पदवी खंय तावन आयली, हाच्यान हे भाशेन कित्याक उलोवपाक जाता. दुसरे आमचे जे धर्मशास्त्री आसात, फारिजेव आसात, कायदे शिकयतात ते कित्याक हे भाशेन करिनात, होच कित्याक दुसरे भाशेन लोक अजाप जातालो. आनी थोडे पावटी ताचें नांव एके भाशेन पिड्ड्यार करताले. तो देव निंदा करता, तो जुदेवांचेर आड, तो सरकाराचेर आड, तो शेजाराचेर आड. हे भाशेन वेगवेगळे तरेन जेजूक खाला उडोवपाचे प्रयत्न चालूच आसले. तातूंतलो एक हो की जेजू समर्थ पाडिना, समर्थ मोडटा पत्तून पत्तून आपल्या शिसांकूय समर्थ मोडूंक शिकयता. जाल्यार जेजू उक्तेपणी सांगून दिता, समर्थ मोडून उडोवंक ती काडून उडोवंक हांव येवंक ना, पूण ती शार्ती पावोवंक आयला. हीच ती समर्थ जी दुसऱ्या समर्थीच्या पुस्तकान मोइजेसा वरवीं देवान दिल्ली, ही पाडूंक आनी ती शार्ती पावोवंक हांव आयलां. आनी जायते पावटी जेजू शिकयता आसतना ही समर्थ आपल्या ह्या प्रवचनान उजार करता. देंवचाराचेर झूज मांडटा आसतना म्हणजे जेन्ना ताका ताळण्यो घातलेल्यो जेजून हीं उतरां वापरलीं. लोकांक शिकयता आसतना देवान जेजून हीं उतरां वापरलीं, हे कायदे वापरले. भाव भयणीनो, आयज आमी एक व्हड राष्ट्र जावपाक शकता काय? डेमोक्रेसी म्हणल्यार आमकां आमच्या भारत देशान व्हड महान देश आनीक व्हड महान जावपाक आमचे लागीं ही डेमोक्रेसी आसा. कायदे आमकां दिल्ले आसात, म्हणल्यार आमचें कॉन्स्टिट्यूशन जें आसा तें आमकां कायदो जो दिता आनी ते कायदे जरी तर आमी पाळले जाल्यार आमच्याहून व्हडले आनी कोण जावपाचेच नासले. आमी सगळ्याहून व्हडलीं जातलीं आसलीं. पूण आमी कायद्यान जे आमकां कायदे दिल्ले आसा ते कशे भाशेन मोडटात आनी ते मोडूंक आदारूय दितात, लूप होल्स घातलेले आसात ते आमकां दिश्टी पडटात. हे कायद्याचे राखणदार आसा, ज्युडिशरी आसा आमची. तशेंच हे कायदे जे आमकां दिता आनी हे कायदे आमकां इंटरप्रीट करपाक शिकयता ज्युडिशरी, ते राखूंक आमकां पुलीस आसात. आमचो पुलीस फोर्स आसा, राखणदार आमच्या ह्या कॉन्स्टिट्यूशनाचे. जाल्यार जायते पावटी ह्योच भांडावडी ज्यो आमचे कायदे आमकां दाखोवंक, समजावंक आनी कायदे राखूंक ज्यो भांडावडी केल्ल्यो आसा, जायते पावटी बोली पडलेल्यो आसात. आमचे जे मिनिस्टर्स आनी आमचे पॉलिटिशियन्स आसात तांच्या हातान जायते पावटी ते कटपुतली कशे जाल्ले आसात.
जायते पावटी हे जे व्हड व्हड बिझनसमॅन आसात तांचे लागीं जाय तो दुडू आसा, आपल्या दुडवांनी तांच्यान संवसारान जाय तो बदल हाडपाक जाता. असल्याच्या हातान जायते पावटी हेच आमचे कायद्याचे राखणदार आसात ते बोली पडलेले आसात. आनी जेजू आमकां सरोड सांगून दिता तातूंतली एक पासून म्हणजे जे कायदे आमकां दिल्ले आसात तातूंतली एक पासून मोडूत, कोणूय मोडीत आनी तेंच मोडूंक दुसऱ्यांक शिकयत जाल्यार स्वर्गीच्या राज्यान सगल्याहून ल्हान. स्वर्गीच्या राज्यान सगल्याहून ल्हान म्हणटा तेन्ना आमी समजून घेवचें सासणाचें जिवीत आसा आनी ह्या सासणाच्या जिविताक आमी सगलीं उठ्ठलीं. ह्या संवसारान मेल्या उपरांत सगळें काबार जावचें ना, पूण त्या उपरांतलें जिवीत जें आसा तातूंत आमकां जागो आसचो ना. हो खुशालकायेचो जागो आसचो ना, कश्टांचो त्रासांचो जागो आसतलो. जरी तर आमी हे कायदे मोडीत रावत आनी हेच कायदे मोडूंक दुसऱ्यांकूय शिकयत जाल्यार, जे कोण कायदे मोडटात तांकां जरी तर आमी प्रोटेक्ट करता, तांकां आमी जरी तर राखता, सांबाळटा, तांकां नितीक येवपाक दिना जाल्यार हेंच घडटलें, स्वर्गीच्या राज्यान सगल्याहून ल्हान. पूण जीं कोण हो कायदो पाळटात बरे भाशेन आपल्या जिवितान, थोडी पावटी ते ल्हान ल्हान कायदे, थोडी पावटी व्हड कायदे, पूण देवान दिल्ले हे कायदे जावं मनशां वरवीं दिल्ले वो आपणेच बरोवन दिल्ले कायदे मोइजेसा वरवीं हे पाळटा तांकां आनी हे पाडूंक दुसऱ्यांक शिकयता तांकां स्वर्गीच्या राज्यान व्हड म्हूण मानतले. तर भाव भयणीनो, स्वर्गीच्या राज्यान सासणाच्या जिवितान व्हड जावपाक आमकां सगल्यांक सोयीक आसा, आमकां चान्स आसा. कित्याक कायदो आमच्या हातान आसा. कायदो आमकां आयज समजता. आयज आमचें शिक्षण वाडलेलें आसा. आयज आमकां कायद्याचें इंटरप्रिटेशन करपी आनीक जायते जाण आसात आनी बरे बरे इंटरप्रिटर्स आमचे लागीं आसात. आयज पुलीस फोर्सान ते राखपाक राखणदार कशे जायते जाण नोकरी सोदतात. जायते बरे बरे ऑफिसर आमचे लागीं आसात. पूण तरी आसतना जरी तर आमी हें व्हडपण देवा मुखार जोडिनात जाल्यार आमचें कोटा. तर आयज आमकां आनीक एक पावटी ही कृपा देवा लागीं मागून घेया. जो कायदो नेम कायदे आमकां देवान दिल्ले आसात ते पाडूंक आमी भार घेवंक, ते शिकूंक आमी जाता तितले प्रयत्न करूंक आनी जें कितें आमी शिकल्या आनी जें कितें आमकां समजलां तें दुसऱ्यांक जांकां कोणाक समजना वा जांकां वेळ ना तें शिकोवंक असल्यांक शिकोवंक आमी प्रयत्न करूंक आमकां हे भेटेन देवाची कृपा आनी बोड मागुया. गायन घेऊया C11 पेज नंबर 32. C11. Nitoi dawi amchi dana, tis bodo boramchi china, mandatos likon wardana, bodo somya amchi mona, pitatu kafula fola, bodo lamchi sheta mola, muton kocha kodin fola, matamami tuchi bara. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र विचाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. कोनवळ्या बापा, तुज्या भुरग्यांची देणी आनी मागणी मोयपासान मानून घे. तुजो गूट समारंभूक एकठांय जाल्ल्या आम्हा समेस्तांक सगल्या विघ्नांतली वाटाय हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारां सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
त्याग उपास करून तुका दिनवासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचें पातकी सैम आमी दमावन दवरतल्या, अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमचे सोडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुता भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. Pavitr, 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार बोला तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सोय. उंचरगी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गुटपोर गोठुया. तुझ्या कडसा आपणा जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुम्या, संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवस धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माई सांगाती तुज्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. समूर्त पाळटा ताका जिवीत मेळटा, समूर्त मोडटा ताका मरण. आमकां सगल्यांक जिवीत मेळचे पासत आमी देवाची समूर्त पाडूंक आनी ती पाडूंक दुसऱ्यांक शिकोवंक आमकां कृपा मागुया. सगलीं बराबर जेजून शिकयलें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां काळीन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनात सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाचे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाचे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कार हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन जेजू भाशेन आसचे हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन आसचे मनान हीच म्हजी प्रार्थना जेजू भाशेन जावचें हांवें दिसाक किना मोच्या मोनाची ताताना जेजू भाशेन आसचे हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन आसचे मनान हीच म्हजी प्रार्थना प्रार्थुया विस्वाशी देवा आमच्या मोगाळ बापा सर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां पोसल्याय ताचे वरवीं आमची पातकां आनी चुकी बोगोस आनी आमकां पवित्र करून तुज्यो बासावण्यो जोडूंक पुर्तेपणी तयार जावंक आमकां कृपा दी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन
आयज बुधवार सांजेर 7 वाजता पवित्र संस्काराची बुजवण आयज जातली. जेजूची येवन आमी करीत भाशेन देवाक लागीं सरूंक हे प्रयत्न करुया. तशेंच शुक्रारा दिसाक तुजेच फाटल्यान येता हो देखावो जातलो मिसा उपरांत. आनीक ही दाखोवण जी जाता ती आमचे कॅटिकेटिकल एसोसिएशन जे आसा ताच्या आदाराक तुमी सगल्यांनी ह्यो टिकेटी काडची म्हणून आनीक एक फावटी तुमकां उलो मारता. आनीक हातून भाग घेवन आमची ही तयारी फुडल्या सुमानाक जेन्ना आमचे फिरगुजेचो रेतीर जाता तातूंतय तयार जावंक आमकां तो आदाराचो जावं. तुमकां कोणाकूय जरी तर आदार करची खुशी आसा बो करून हो खर्च मेळोवपाक तुमी फादर पिटराक मेळचें आनी ताचे लागीं तुमी तें दिवं येता. भाव भयणीनो, आयज आमी केरीत भाशेन नियाळ केला कायद्यांचेर आनी हे कायदे आमकां जिवीत दिवपाक शकता आनी कायदे मोडीत जाल्यार मरण आमकां येवपाक शकता हाचे विशीं. आनी हे कायदे दुसऱ्यांक शिकयतात तांकां देवाचो व्हड आशिर्वाद आसा. आमच्या गोंयांत सद्याक ज्यो चळवळी चालू आसात आनी जो बोवाळ चालू आसा हाचे विशीं शिकोवपाक एक गोवा फावंडेशन हाचो मुखेली डॉक्टर क्लाउद आल्वारीस आनी ताचे बरोबर दुसरे मुखार सरलेले आसात. आनीक एक बरोसो बूक तांणी बरयला सुप्रीम कोर्ट आनीक मायनिंगा विशीं आमकां समजून घेवपाक कितें चल्लेलें आसा तें कितें, कायदो कितें म्हणटा, कितें करपाक जाता, कितें करपाक जायना, आनीक कसलीं बरीशीं सजेशन्स लोकां पासत कितें करचें हाचे विशीं बरीशी म्हायती दिवन हें पुस्तक ताणें बरयल्लें आसा. ताचें आयज उजघाटन जाता सांजेर 4:30 वाजता पणजे जाता. ते भाशेन असल्या वस्तूंनी तरी आमी वांटो घेवचो, जाणा जावचें. आमच्याय गांवांत जें हिल कटींग आनीक असल्यो वस्तू चालू आसा तेंय मायनिंगाच्या हातून कशे भाशेन पडटा हेंय आमच्यान समजूंक जातलें. तर वेळ दिवया आमचो आनी असल्या बऱ्या वावराक आमी आमचो पाठिंबो दिवया, सपोर्ट करुया आनीक ह्या असल्या वस्तूंनी भाग घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. नवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्या तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एक आकृतीचे माये चुचुरे कोर म्हजे हांव आयकता. सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बोरमाश्या पातक्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवासो पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या उगोड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्या जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजी सासणाची चाकून कशी. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता. दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन अविस्वास तुजे ताय खात्री जशें हांव सोत मानता म्हज्या सासणाच्या साल्वासावाची कोटा जायते पावटी आदी निर्भागी जावन पडली. कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत वतली. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जोर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयो पूण भियेता पातकाचे ताळणेंत तुजो आदार म्हाका ना जायन आनी बाळीत म्हजो आत्मो. ओ तोर वर्तता उपकार जो मागता तुजे ताय.
आनी हांव प्रार्थून मागता मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूं ओदी करून एमकोणाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूं आनी म्हणून तुका ए माये आदार म्हाका दी शाश्वत आदाराचे माये निर्मी नाका हांवें सांडून म्हज्या देवाक आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मेरे कृपेन बदले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा अस्त्र्यामध्ये तू सुदेव आणि सुदेव तुझा पूत येशू मरे देवाचे माये पाप्यां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मेरे कृपेन बदले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा अस्त्र्यामध्ये तू सुदेव आणि सुदेव तुझा पूत येशू मरे देवाचे माये पाप्यां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माये नमान मरे कृपेन बदले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा अस्त्र्यामध्ये तू सुदेव आणि सुदेव तुझा पूत येशू मरे देवाचे माये पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बागिंती मारी आदार दी ओदृश्टा सांपडलोल्या मोजोत कोर हुस्कोत काळजांच्या माग खोचे पासून जा शेरांतली देवाच्या मुनेऱ्यांची विनोद कोर सगल्या देवाक पेटयलोल्या वस्तुऱ्यां पासून फावो कोर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासनाचो आलाशिरो. तुका केल्या आमचो आसरो येसायबिणी प्रार्थुया. येसोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवं जिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदांकाल फोड तुजे सोडवणेचो तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सगळ्या पिढेबंत पासत ह्या वेळार आमी किरीत भाशेन मागुया. तुमी जांकां वळखतात आनी त्याच बरोबर जांकां तुमी वळखनात जांचे पासत मागतलो कोणूच ना हॉस्पिटलांनी आसात तांकां तशेंच तांची सेवा करतल्यां पासत आमी किरीत भाशेन ह्या वेळार मागुया. आमचो आदार सुमियाच्या नांवार आसा. सुमिया म्हजे मागणे आयक. सुमिया आसूं तुमची सवे प्रार्थना तुका सुमिया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंबंद आदारान बागेवन सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे कोतींतली आनी भोगूंक पावूंक सासनाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट करता सासनाच्या सासनाक शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सरपदवीदार देवाचें बेसांव बापाचे आनी पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं. सगळ्या कॉफ्रारीच्या भाव भयणांक एक चोत्राय आमची सांतूस पासुसाची तयारी तशेंच सुमान साताची तयारी करचे पासत सगळ्या कॉफ्रारींची जमात जातली ह्या येता त्या आयताराक 19 दुसऱ्या मिसा उपरांत सगळ्या कॉफ्रारीच्या वांगड्यांनी चुकयनासतना हे जमातीक वांटो घेवचो. गायन घेऊया E6 पेज नंबर 80 E6. She